गोयात पायलट बेसिसाचेर ई पासपोर्ट इश्यू करपाक सुरवात केला। सद्याक भुवनेश्वर, नागपूर आणि गोयात ई पासपोर्ट सुरू करतात। ई पासपोर्टाक इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि पेपर अशें सद्याक कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक चिपात सगळी म्हायती स्टोर जातली। ई पासपोर्ट फॉरेन ट्रॅव्हलरांक जगभर एक्सेप्टन्सांक बरो पडटलो। सेक्युरिटी प्रोटोकॉल आणि खाजगी म्हायती स्टोर करपाक सोपे जातले। वळख आणि डाटाचो नाका जाल्ल्या गजालींक वापर जावपापासून आडवपाक शक्य जातले। पायलट फेजीत फक्त थोड्यांकूच ई पासपोर्टाक अप्लाय करपाक मेळटले। चिप, बायोमेट्रीक डाटा आणि हेर फंक्शनिंगा विशीं अभ्यास जातलो। सिस्टम पुराय चालीक लावपा विशीं सगळ्या गजालींचो आदी अभ्यास जातलो। भुवनेश्वर आणि नागपूर उपरांत आता गोंय राज्यान सुद्धा ई पासपोर्ट दिवपाक स्टार्ट केला। सध्या खातीर हो एक पायलट प्रोजेक्ट, त्या खातीरच खूप कमी लोकांकच हो ई पासपोर्ट मेळटलो। ई पासपोर्ट हो पळोवपाक गेल्यार नॉर्मल पासपोर्ट भशेनूच आसतलो, पण तेच्या भितर आसतली एक इलेक्ट्रॉनिक चिप। ह्या इलेक्ट्रॉनिक चिपान पासपोर्ट होल्डराचे बायोमेट्रीक तशें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आसतले। ह्या ई पासपोर्टाचे काही बेनिफिट्स आसतले। इलेक्ट्रॉनिक चिप ह्या पासपोर्टान असल्या कारणान पासपोर्ट होल्डराचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन तशे बायोमेट्रीक डिटेल्स आसतले। तेज्या खातीर फ्रॉड ह्या पासपोर्टा वांगडा कितें फ्रॉड जावपाचे ना अशे चान्सीस आसता। ह्या पासपोर्टाचे बाकीचे बेनिफिट्स सुद्दां आसा। सेक्युरिटी पर्पजा खातीर फ्रॉड जावपाचे ना ते एक आसा। जेन्ना भायल्या देशान जेन्ना वयता त्या टायमार सुद्दां हो खूब बेनिफीट आसतलो। जेन्ना तुमी भायल्या देशान वतले हो पासपोर्ट घेवन, तेन्ना जेन्ना चेकिंग चालू आसता त्या टायमार खुबसो टायम वयता, बट ह्या ई पासपोर्टा खातीर तुमी बेगींतल्या बेगीन हो पासपोर्ट स्कॅन करू शकता आणि तुमचे 1 वराचे जे काम आसता ते 10 मिनटान जातले।